बेकार्य आसा। आज लोकांक रिप्लेसमेंट पार्टी कितें म्हणून ती लोकांक कळनाशिल्ली। लोक पळयताले की काँग्रेसाची लास्ट टायमची मॅन्डेट जर पळयत जाल्यार बीजेपीक पर्याय म्हणून लोकांक काँग्रेसीक वोट दिल्ले आनी तीच काँग्रेसीतले लोक वचून बीजेपीक जॉयन जाले। आज तर लोकांचो विश्वास कोणाचेर बसता तो आम आदमी पार्टीचेर आसा आनी हांगा जमिल्ले 400-500 लोक जर पळय एका ल्हानशा सभेक इतले लोक जमप हो एक जो फुडलो बदल घडून येवपाचो आसा गोंयांत पळय ताजो एक एग्जाम्पल आसा, ताजो एक सिंबल आसा। काम केला पळय ते बाबू नानसकरानूच काम केला। न्यू वाड्यार वॉटर टँक हाडलें, सिवरेज हाडली आनी एक पायपलायन हाडली। फुटपाथ हेच्या भायर कांयच जावना। रोड हांवें केल्ले PWDन एक रोड 23 केन्ना घातलेलो पास करून तो आजून करना। आतां इलेक्शना कडेन करपाक गावला। मुद्दम पळोवपा जाय न्यू वाड्यार आनी कांयच काम ना। हे कितें जालां खबर मरे, हे ओल्ड मॉडल फिएट आनी एम्बेसेडर गाडी आसा पळय तसले मॉडल हे MLA सगळे। तुमी हांगा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबल जावंक जाय काम। इलेक्ट्रिसिटी सिवरेज तर हांव आसलो कंप्लीट करपाचो इतल्यान दाबोली फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी कितल्या फावटी हांगले 400 करोडाची पास जाल्यार 200 करोडाची 250 करोड खंय रे ते करोड। न्यू वाड्यार पळय तूं हांगा कांयच ना सिवरेज, तुका आयडियाच नाल्यार काम करपाचें। हांव करतालो एटलीस्ट हांव पास तरी करून दिवप, सँक्शन करून दवरतालो, तेका ऑब्जेक्शन हाडप। लोक आयज सफर करता, हांव करून दिवपाक। आतां सो 2 म्हयने उरले, ह्या फावट लोकांनी निश्चय केला त्या घरा धाडपाचे सगळ्या BJPच्या आमदारांक आनी आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट हाडटले। आनी हांव सांगता तुमकां दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 वर्सां फाटीं उडयल्या ती 5 वर्सां फुडल्या 5 वर्सां आमकां आम आदमी सरकारा थ्रू कंप्लीट करून दितलो काम सगळे लोकांची डिफिकल्टी सगळी क्लियर करतो। आयचो जो नाल फुटला पळय तो जबरदस्त। आयज जर क्रावड पळयशात जाल्यार लोकांच्या मनान तिडक आसा पळय ती कळटा। कारण 40 वर्सां काँग्रेसीक भोगले, त्या उपरांत हांणी फटयले, BJPन फटयले। सो आतां खंयच्याय परिस्थितीन लोकांक पर्याय जाय आनी लोकांक फक्त पर्याय दिसता तो फक्त आम आदमी पार्टी। आनी बाबू नानोस्कर हो एकमेव असो कॅन्डिडेट आसा ताणें करून दाखयला। जशें केजरीवालान दिल्लीन करून दाखयला आनी तो उलयता, तसो बाबू नानोस्कर करून दाखयला आनी मागीर तो इलेक्शनाक बसता। सो म्हाका दिसता जी गर्दी आसा, जो रिस्पॉन्स आसा तो पळयत जाल्यार हे फावट दाबोलीचो सीट आम आदमी पार्टीचो सोडून आनी खंयच्या कोणाकूच वचचो ना। आयज दिल्लीक इलेक्ट्रिसिटी फ्री, उदक फ्री, हे फ्री कित्याक? कारण थंय करप्शन कमी जालां। आमकां कित्याक मेळना? कारण आमचें करप्शन वाडलां। हे करप्शन जर सोंपयतलो, हे करप्शन जर काबार करतलो न्ही जाल्यार केजरीवाला सारकी नियत जाय, केजरीवाला सारकी विजन जाय। आनी हें विजन केजरीवाल हांगा मुख्यमंत्री जावचो ना की आमदार जावचो ना, तो थंयच्यान आमकां गायड करतलो।